नमस्कार, म्हजें नांव सुचिता नार्वेकर आणि हो व्हिडिओ मुद्दम करचो कसो दिसलो कारण हालींच ह्या 2-3 दिसां पयलीं हांव म्हज्या एका फ्रेंडाक मेळिल्लें आणि ताज्या चलयेन जी गजाल सांगली, ल्हान आसा तें, ती गजाल खूब शॉकिंग आशिल्ली. ती म्हणजे ताचो व्हिडिओ हांवें केल्लो आसा. तो व्हिडिओ तुमीच पळयात. पळयात म्हणच्या परस हांव म्हणटलें की तो व्हिडिओ तुमी आयकात कारण त्या चलयेचें तोंड हांवें मुद्दम ब्लर केल्लें आसा. खंय घास काडलो? कोणे काडलो? कोणे आशिशान? खंय बालवाडीन? आणि टीचर कितें करताली तर? टीचर फोनार आशिल्ली? आमी तिका सांगू ना तुवें? कित्याक? कित्याक सांगू ना? म्हणून सांगू ना? बरें. आनी मागीर आशिशाक सांगलें तुवें काडूं नाका म्हणून? कित्याक? बरें, फाल्यां टिचरीक सांग आं. बरें. आनी अगो तुवें टिचरीक कित्याक सांगू ना जाल्यार टीचर फोनाचेर बिजी आशिल्ली अशें तें म्हणटा. आतां ते चलयेक घास काडलो, पूण तो घास काडलो तो टिचरीक खबरूच ना. आनी 2-3 दिसां पयलीं घडिल्ली गजाल ती खंय एकामेकाचेर मारून धपटून पडली. आनी टिचरीक कित्याक सांगू ना जाल्यार टीचर खंय फोनाचेर आशिल्ली. म्हणजे टीचर जर अशी फोनाचेर उरता आसत जाल्यार कितली भयानक गजाल ही. बरें, ही गजाल घडल्या एका बालवाडीन. म्हजे चली प्री प्रायमरी स्कुलान वता आणि थंय म्हणजे नवी एज्युकेशन पॉलिसी आसा ती बी वेवस्थीत लागू केल्या. तांकां वेवस्थीत शिकयतात आणि तांणी एक टायम टेबल दिल्लो आसा की 9 गेल्या उपरांत 9 ते 9:30 कितें जातलें, 9:30 ते 10 कितें जातलें, अशी सगळी पद्दत जी आसा ती सेट आसा. सो हांवें हो फॉर्मॅट म्हज्या फ्रेंडाक दाखयलो. ताणें व्हरून ताच्या स्कुलान म्हणजे बालवाडीन दाखयलो. जाल्यार ती बालवाडींतली बाई आसा ती म्हणटा की ना, गव्हर्मेंटान धाडला जाल्यार आमी गव्हर्मेंटान पडना. एक तर तिका हेही खबर ना की बालवाडी गव्हर्मेंटान पडटा काय ना ती. बरें, ही गजाल सोडून दियात. पूण जर तांकां ट्रेनिंग दिला हेही ती सांगता, म्हणजे रेग्युलर ती ट्रेनिंगेक वताली. जर तांकां वेवस्थीत ट्रेनिंग दिला आसत जाल्यार तो जो म्हणजे नवी एज्युकेशन पॉलिसी आसा ही अजुनी ह्या बालवाडीन कित्याक लागू जायना काय? म्हणजे ह्याच बालवाडीन कित्याक अश्यो कितल्योश्यो बालवाडी आसा जातूं भितर अजुनी ही नवी एज्युकेशन पॉलिसी आसा ती लागू केली ना. म्हणजे भुरग्यांचें केदें व्हडलें नुकसान हें. आता नवी एज्युकेशन पॉलिसी आयल्या जी खरेंच खूब फायद्याची आसा, जी 3 ते 6 वर्सां मेरेनच्या भुरगीं जी बालवाडीन आसतली त्या बालवाडीन ती लागू करपाक जाय न्ही. आणि ती करू ना जाल्यार ती केन्ना करपाची? बरें, ती तर म्हणटात की ना आमी म्हणजे ताचो म्हणपाचो मतलब हो आशिल्लो आसतलो की आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या अंडर येना म्हणून. पूण जर तुमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या अंडर येना आसत जाल्यार हातूंत भितर भुरग्याचें नुकसान जावचें ना. कारण ते म्हणटा केन्नाय जर पळयलें जाल्यार टीचर फोनाचेरूच आसता. हांव त्या बाईंची बिलकुल चूक करना कारण तांकां डिपार्टमेंटांतल्यान इतली कामां असतात कारण तांकां बालवाडी भुरग्यांक शिकोवपाचें सोडून बाकीची कितलोसो व्हडलो लिस्ट तांच्या खातीर आसता. म्हणजे कोणी प्रेग्नंट आसत जाल्यार तो सर्वे करचो पडटा, ताजो रेकॉर्ड दवरचो पडटा. सो हातूंत भितर ती भुरग्यांक केन्ना शिकयतली? पूण इतलें तरी काम डिपार्टमेंट करपाक शकता न्ही की समजा जर भुरग्यांक म्हणजे भुरग्यांचो शिकोवपाचो टायम आसा जाल्यार त्या शिकोवपाच्या टायमाचेर समजा जर तांकां कांय काम दिलें ना किंवा तांकां जर फोन केलो ना आनी भुरग्यांचेरूच कॉन्सन्ट्रेट करा म्हणलें जाल्यार ती बाबा एटलीस्ट भुरग्यांचेर कॉन्सन्ट्रेट करतली. मागीर उरिल्ल्या टायमाचेर तुमी फोन करात नाजाल्यार आनी कितें करात, पूण हातूंत भुरग्यांचें नुकसान जावपाक दिवं नाका. आनी बरें, तुमच्या म्हायती खातीर सांगता की ही जी पिरियड आसा न्ही तो इतलो महत्वाचो असता कारण अशें म्हणटात की भुरग्याची जी ब्रेन आसा न्ही ती 75% डेव्हलप जाल्ली असता ती 2 वर्सां मेरेन. आता 3 वर्सां मेरेन ती 85% डेव्हलप जाल्ली असता आणि जर 6 वर्सां मेरेन भुरगो 90% ब्रेन पूर्ण भरून घेता. आता 90% हो जो ब्रेन भरतलो तो त्या बालवाडीन वतली तेन्ना थंय जर तांकां योग्य तें शिक्षण मेळूना जाल्यार भुरग्याचें हें केदें व्हडलें नुकसान जातलें. खरेंच ही गजाल खूब सिरियस घेवपाची आसा. आनी समजा जर तुमच्या भुरग्याक योग्य तें शिक्षण मेळना आसत जाल्यार तो तुमचो अधिकार आसा बाईक टिचरीक वचून विचारपाचो, बाबा तुमी नवी शिक्षण पॉलिसी लागू केल्या काय ना, करूं ना जाल्यार कित्याक करूं ना. आनी बालवाडीन जर म्हजो भुरगो येता आसत जाल्यार ताजो कितें डेव्हलपमेंट जाता? फक्त पाटेर ABCD किंवा अ आ इ बरयली म्हणून भुरग्याचो डेव्हलपमेंट जावपाचो ना. पूण भुरग्याक बाबा कितें शिकयता, ताच्या तकलेन कितें वता, ताच्या खातीर नव्यो गजाली इंट्रोड्यूस करता काय ना किंवा नव्या एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे ते वता काय ना,
हे तुम्ही विचारात, कारण तुमच्या भुरग्यांचे नुकसान जावपाक दिवं नाका. आणि खरेंच हो खूब महत्वाचो टायम आसा, खास करून जेन्ना आमी फावंडेशनल पिरियड म्हणटा तो खरेंच खूब महत्वाचो आसा. तो आमच्या दैव संयोगान आमच्या खातीर आयिल्लो आसा, तो वेस्ट करूं नाकात. देव बरें करूं.